नमस्कार. नंतर टीव्हीच्या साष्टीकर या कार्यावळीक तुमचे उपकार. सद्याक गोंयांत एक प्रश्न चर्चेक आसा तो म्हणजे आमचे वास्को ते न्हंय घाट ते होस्पेट म्हणजे आमचो जो रेल्वे मार्ग आसा ताजे दुपदरीकरण आनी आतां हो परत एक 2 दिसां पयलीं सेंट्रल रेल्वे मिनिस्ट्रीन सांगलें की आमी हो रूट आहा तो कमेन्स करपाचे आसात आनी ताजे फाटोफाट परत आमचे वास्कोचो थोड्या भागाक अरावंड 6,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आपले एक्वायर करपा खातीर रेल्वेन काम सुरू केल्लें आसा. हाका लागून एक लोकां मदीं भंय निर्माण जाल्लो आसा आनीक ह्याच हाजेर आमी चर्चा करपाक ह्या प्रोजेक्टाक पयलीं साकून ओपोज करपी गोंयकारांचो एकवट ह्या संघटनेचे सरचिटणीस ओलंसियो बाब सिमोय साकाबळ ओलंसियो केळकर एक म्हाका सांग की पयर आमच्या रेल्वे मिनिस्ट्रीन अनाउन्स केलें ताच्या फाटल्यान काल एक लँड एक्वायरी एक्विजिशन प्रोसेस सुरू जाला. बट सीएम सांगता की आमी कोल हँडलिंग करची ना म्हणून आज ताचे परस चड करची ना म्हणून. सो वॉट इज द एक्झॅक्ट फियर इन युअर मायंड बेसिकली इन युअर मायंड इज द पीपल ऑफ दीस एरिया. म्हाका अशें आतां अशें आमकां दिसता की जेन्ना आमी 2016तल्यान जेन्ना सांगताले की हे सगळे एक्सपान्शन प्लॅन्स एमपीटीन जाता या रेल्वे लायन जाता नाल्यार रोड एक्सपान्शन प्लॅन येता नाल्यार रिव्हराचें नॅशनलायजेशन पळय जाता ते कोलाक लागून जाता. आनी तेन्ना आमकां उगडास आसा की आमी गांवांनी वचोन विलेजींनी वचोन आमी नो टू कोल आनी नो टू रिव्हर नॅशनलायजेशन रेजोल्युशनूय पास केलें. तेन्नाच्या सरकार कितें म्हणटा की हो डेव्हलपमेंट दिस इज फॉर पॅसेंजर दिस इज फॉर ट्युरिझम. जो आतां स्टेटमेंट पयर येयला फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री इज क्लियर की हो एक्सपान्शन प्लॅन पळय आसा तो कोलाक लागून आसा. And they are saying that coal is one of that. One is transporting of steel, iron and steel. Yeah. And they are also saying that it's because of that tourism. Correct. These are three. हे सगळे पळय ते सांगता स्टील आनी ट्युरिझम हे सगळी फोटीची गजाल आसा. सिम्पली बिकॉज दीस जेन्ना आमी 2017 आमची 3 एक्सपान्शन प्लॅन एमपीटी पयली आशिल्ली म्हणून पोर्ट ट्रस्ट आशिल्ली ती बर्थ 5, 6 आनी 8 आनी 9 रिडेव्हलपमेंट प्लॅन आनी ड्रेजिंग आशिल्ली एक्सपान्शन. सो जेन्ना आमी 8 दिसाची पब्लीक हियरिंग केली एंड व्हेन वी वेंट एंड स्क्रुटनाइज द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट त्या प्रोजेक्टा भितर आमकां कळोन दिसलें की बाबा हो जो प्लॅन हा इज नॉट जस्ट मियर एक्सपान्शन ऑफ पोर्ट बट इट इज फूल गोवा सेंट्रीक प्लॅन. एंड तो प्लॅन सीट जाल्लो कित्याक देर वॉज ऑल्सो अ रिपोर्ट डन बाय एमपीटी बाय एडकॉन. तितून सगळे क्लियरली बरयल्लें आसा की आमकां हो एक्सपान्शन प्लॅन पोर्ट पळय आसा जाय तो फकत कोल करपा खातीर आनी जो कोल ऑस्ट्रेलिया आनी इंडोनेशियातल्यान येतलो and 141 million metric ton of coal वो पोर्टान आमचे पोर्टान हाडपाचो आनी वो थिंगाच्यान ट्रान्सपोर्ट करपाचो. सद्याक इट्स हार्डली 11 million metric ton. Is only million and that is already created huge problem for everyone. And now they plan how much so now they plan to bring it to 56 and then subsequently to 141. So their idea is what to transport 23 ton per minute via rail itself. Then subsequently your river is coming and then after that your road is coming. So yes, full plan पळय आसा ओ ये रिपोर्ट आमकां व्हाईट पेपरान क्लियरली मेळ्ळो. आता सरकार 40चे 40 पळय सांगता हे खंय ना कोल हे दिस इज अ व्हेरी बॅड प्रेसिडेंट स्पेशली व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द हायेस्ट ऑथॉरिटी दॅट इज द सीएम ऑफ गोवा. And we have seen the previous CM Monaro Parikar also has said कि आमा expansion plan दिवचे ना ये private player खातीर ये कोला खातीर तो and clearly study केले ते का खबर आसले. But I do not know why the government is denying. And जेन्ना आमी विचारले सरकाराक की बाबा हो जो डेव्हलपमेंट प्लॅन गोंयकारांक कितें बेनिफिट जाता ते सांगा नाल्यार गोंयचे इंडस्ट्रीक कितें बेनिफिट जाता ते सांगा. तेजो एक बेनिफिट ना
जो माल पळय आसा तो फकत कर्नाटका वचपाचो आसा एंड फकत महाराष्ट्रान वचपाचो. सो वाय वी शूड बी सफरिंग बिकॉज एट द प्रेझेंट आमी पळयलो जेन्ना कोविडाचो सर्ज पळय जालो तो मुरुगांव तालुक्यान जालो. तो कित्याक जालो? कित्याक मुरुगांव तालुका भितरूच people are suffering from respiratory problem. In fact, the own MLA there, their own daughters and sons are suffering from coal-related problems. Okay. And we have said that Baba, yeah, 2.5 microns will not only destroy Murugaon Taluka, but also is creating problems all over the railway line. Okay. Because we have seen old people, especially in my village, have respiratory problems. So this coal is going to destroy the entire state of Goa. Okay. So the government has to think, and jenna आमी Supreme Courtan 2022 ऑर्डर काढलो की हे तुम्ही वेस्टर्न घाटांतल्यान रेल हाडनाका म्हणून. आणि तितूनय सुप्रीम कोर्टान सांगले की बाबा कृष्णा पोर्टान तुम्ही वचपाक शकता. There is no need to construct a rail line in Goa where there is a steep straight in a western Ghat. I just thought I interrupt because you have said that Manohar Parrikar has opposed these expansions and all that. Today, in fact, yesterday, the MLA of Vasco Dali Sarkar, he is on record that Parrikar expansion केन्नाच oppose केल्लो नाशिल्लो. He was worrying because of गोंयचे पयशे वतले. So ताका लागून he was opposing that आमी पयशे मोडचे नात. हे अशें हो बीजेपीचो MLA सांगतात तुमचो. सो ते कितें म्हणटात? ना म्हाका आयदर पर्रीकार सांगता नाशिल्लो काय आतां ते करता? ना म्हाका दिसता एक चुकीचे गजाल आसा. कित्याक खूब दाजी सरकारान पब्लीक हियरिंगाक अटेंड जाल्लो केन्ना इन 2017. ओके. आणि तो जेन्ना कावन्सिलर आशिल्लो तेणें खूद ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज केलें की आपणाक कोल एक्सपान्शन नाका कित्याक म्हाजी खूब चोली पळय आसा शी सफरिंग फ्रॉम respiratory problem. Okay. It is there in white and black in the minutes of the meeting of that hearing which was held in 2017. Okay. So Manohar Parrikar he did only say it because of the expenditure. He also said this coal is for private profit. Okay. He was very clear about it. And जेन्ना म्हाका उगड आसा जेन्ना म्हातारी संजना MLA आसतना तेजो पयलो हे आशिल्लें की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाकाच कित्याक हे कोलाक लागून. सो तेन्ना आमचे ते ऑफिसार तेन्ना he had promised the people of Kortani that he will not get time Matani was in BJP or? Yeah, he was in BJP that time and he had promised that we will not allow double tracking because this is for these private mafias. Okay. So आता जेन्ना आमी we cannot change stands just because it suits or just because we are now in a Now you different are saying position. that Daji is changing his stand or? Yeah, it looks like Daji Babu is changing his stand because he should be. Why you feel? No, I really do not know why he is doing that because he is the one who is suffering the most through coal pollution. Okay. So he can tell that he is not been suffering. So ते डोम घालतले हे घालतले ते सॉल हे फुटिंग कोण आता कित्याक आमी there are high court directions also where they have said to control this. There is no implementation done. Coal pollution is very evident. People are suffering left, right, and center. And 141 million metric tons तो coal हाडलो आमचे गोंयकारांचे फ्युचर गोंयकारांचे लायव्हलीहूड गोंयकारांचे हेल्थ जातले कितें गोंयचे सरकार म्हाका दिसता एक्सप्लेन करचें पडटा. आनी जेन्ना आमी ऑल्टरनेटिव्ह सायड आसा देशाची उदरगत जावपाकूच जाय पूण जेन्ना हायेस्ट कोर्ट म्हणटा तुका दुसरी रूट यूज कर ऑब्जेक्टिव्ह इज कोल ते आमी जाणा पूण जेन्ना दुसरी रूट कोर कृष्णापट्टणम पोर्ट पळय आसा तेका ऑलरेडी 2 रेल्वे लायन आसा एक्झिस्टिंग 2 लायन आसा तुका जाय जाल्यार तिसरी लायन बांदपाक जाता म्हणून लागले इन दॅट ऑर्डर इटसेल्फ. So why the government is hell bent only to get it to NPT or to Goa? That is we have failed to understand because there is not a single steel plant in Goa. So why Goa should suffer? Once you have तुम्ही सांगितले की that is in 2016 there was a total plan out. So only this south western railway are तांचे डबलिंग आसा काय आणि त्या प्लॅनान ना जेन्ना आमी 141 मिलियन मेट्रिक टन पळय म्हणटा आमी पळयलेलें आसा की साउथ वेस्टर्न रेल्वे हे लोकांक हे लोक दादागिरी करून तेचे ते कॉन्ट्रॅक्टर आर्टिफिशियल पळय आसा दादागिरी करून लोकांचे कदंबा एरियाचे घरां डिस्ट्रॉय करून
लोकांचे पाथवे ब्लॉक करून लोकांचे destroyed means have they destroyed or ब्लॉक करप Okay. आणि जबरदस्ती काम करप आम्ही आयज जेन्ना एक्विजिशन जाल्लें एक्सपान्शन प्लॅनाचें Yeah. तेन्ना लोकांनी अपोज केलें अँड फॉर सम एक्स रिजन दॅट वॉज पास्ड बट देर आर lot of instances around the coast of around the railway line where the RVN where the Southwestern Railway has no ownership. At 2003 DSLR the land survey department had put up a notice for land records. आणि तितून ते म्हणपाक लागले की RVN Southwestern Railway is in possession of that land and therefore we are doing promulgation of land and तुका survey number दिता. So any of the co-owners have objection kindly apply. सगळे co-owners ऑब्जेक्ट केले कित्याक पोजेशन हा लँड ओनरा कडेन पूण दादागिरीन काम चालू. Okay. सो सरकार इतलो ब्लाइंड कसो जावपाक शकता? काल कॅप्टन विर्याताकडे होता on this issue only. And on this 6,000 more 6,000 Yes. square meter more. So you were telling that Poili Railway Company that land owns by them. Then So if land owns by them, then why this another 6,000 that are there? exactly. So And he's saying that even that the railway minister has lied in the parliament because he had given the answer that land means that ownership of land belongs to railway. Yeah. no, that is what we have been asking. In fact, the doubling was started in way back in 2009. That time the objective was merely for passenger. Okay. And then they were acquiring the land under the Land Acquisition Act 1894. They cannot start killing in 2009. And for some reason the objective it went in abeyance. Subsequently, जेन्ना Southwestern Railway 2019 notice काडटा लोकांक आणि सांगता की आम्ही लँड एक्वायर करता अंडर द राईट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट ऍक्ट 2013. आता ह्या 2013 ऍक्टान कितें म्हणटा की लोकांनी कन्सेंट दिवपाक जाय अँड विथीन 1 इयरान प्रोजेक्ट वचपाक जाय. तुम्ही 60% प्लस कन्सेंट दिले जाल्यार अप्रूव्ह जाता. लोकांनी अपोज केला दिला जाल्यार तो भायर पडटा. That was this is the provisions created in the new land acquisition. That's why we get 3 times or 4 times the value of the market rate as per now if we acquire land. पहिले ते काहीच मेळना असले under the land settlement act 1989. हे आता भायर पडले म्हणजे आता कितें करता रेल्वे ऍक्ट इवोक करता 1989 रेल्वे ऍक्ट इवोक करता आणि जबरदस्ती लँड घेता. जे कोण लँड ओनरांनी ऑब्जेक्ट केले अंडर 2013 ऍक्टा भितर which is the actual act which has to be implemented to acquire land तो एव्हियन्स होता आणि ओ पयलीचो एक हे करता इनॅक्ट करता. हाऊ कॅन you we use old act when the new act is setting a precedent. So yes सगळे घोटाळा पय साउथ वेस्टर्न रेल्वेन केला आणि तितून या सरकारान सायलेंटली तेंका टोटल अपर हँड दिला. म्हणजे चोर आयज घरान येऊन चोरता आणि केस कोणाचेर जाता ओनराचेर केस जाता चोराक सोडता. आता पय वी हॅव सीन द what they have done for the panchayat body as per the 73rd constitution and under the powers in the Panchayat Act 1994 it is the duty of the panchayat to for development health social welfare livelihood and lives of the villages protect करता. जेन्ना पंचायत येता बाबा जेन्ना लँड ओनरांनी कंप्लेन करता की बाबा रेल्वे एन्क्रोच करता नाल्यार तेजी नाला ब्लॉक करता स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज ब्लॉक तेजे रोड एक्सेस ब्लॉक करता. जेन्ना पंचायत येता सरपंच येता सेक्रेटरी येता ते सरपंचाचेर एक एफआयआर रजिस्टर जाता फॉर ट्रेस्पॅसिंग इन द प्रॉपर्टी इन देयर लँड अँड व्हेन दॅट लँड इज सब ज्युडिस ओनरशिप ना. पूण इतले अपर हँड दिवप आणि गोयचे इन्स्टिट्यूशनाचे सत्यानाश करप. सो गव्हर्नमेंट मशिनरी इज बीन मिसयूज. कलेक्टराचो व्हॅल्यू ना मामलादाराचो व्हॅल्यू ना सरपंचाचो व्हॅल्यू ना जाय तशें करप. हे can South Western Railway act like a state between the state and Goa? No. So how is the government even allowing this thing? So आम्ही किती म्हणता प्रोसिजर जे आहे why they are allowing this? I don't understand why they are hell bent. Certainly because of the chronic capitalist. जो sixth richest person in the world झाला तो आयज कित्याक झाला
कित्याक सरकार पळय आहा तो ब्लायंडली ताका कितें जाय तें करता अशें जाता. तूं म्हणटालो जर आमी ही मुलाखत घेवचे पयलीं अशें आमची चर्चा करतले तातूंत भितर तूं म्हणटालो की this is not only the southwestern Yes. even Konkan railway. Konkan railway. Yeah. So what is it? येस, आता आमी पळयलेलें आसा की 3 रेल्वे स्टेशन बांदता इन कोंकण रेल्वे, नियोरा आनी ते 2-3 प्लेसीस पळय आसा ते. आता द प्लॅन इज आफ्टर द साउथ वेस्टर्न रेल्वे कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट द कोल इज गोइंग टू नॉर्थ कर्नाटका. आनी त्याच रिपोर्टान बरयल्लें की साउथ महाराष्ट्रान कोल वतलो. सो साउथ महाराष्ट्रान वचपाक कोंकण रेल्वे सिंगल लायन आसा, तोय डबलिंग जातलो. म्हणल्यार साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोलाचेर आमी लोकांनी सफर जावपाचे आनी लोकांनी मरण वचपाचें. आता इतले दुर्गती हे सांगपाक दूख दिसता. सीआरझेड नोटिफिकेशन 11 आशिल्लो तो 19 केलो, 500 मीटर तो 50 मीटर हाडलो. त्या 50 मिटरान कोलाक जाय पोर्टाक जाय ते एक्सपान्शन प्लॅन करपाक मेळटा, तेका सीआरझेड लागना. So this change is only because of coal. All because of coal. आणि जेन्ना नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर आमचे सो जाले 184 किलोमीटर रिव्हर नॅशनलाइज प्रायव्हेटाइज केले, तेका लागून एका केले तुम्ही. सबसिक्वेंट टू देन पोर्ट पैसा मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बिल 2022 पास करून पोर्ट प्रायव्हेटाइज केलो. मेजर पोर्ट पळय आशिल्लो तो प्रायव्हेट ऑटोनॉमी दिली. म्हळ्यार कितें आयज पोर्ट the port is like a state within the state. He has powers to lease his whole area for anyone he wants. Policy काल हांगा पेले आमचो नुस्तेकार आहा ताचे इंटरव्यू दिता बिकॉज ऑफ दॅट. आनी पयर आमचे पयर ते बेल शापकाचे तेन्ना आपल्या थोडे ताका काम केलें. तो म्हणटा सद्याक गोंयांत डॉल्फिन मुरूत करपाचें प्रमाण वाडलां आनी ताका लागून म्हणल्यार this coal layer transportation from sea is one of the main reason. Absolutely. See, कित्याक आता ते ड्रेजिंग करता and several वर्साक ते कितें 3 या 6 million metric ton of silt distilled करता. Now after this depending on the channel they will be increasing it to at least 4 times. म्हळ्यार कितें मेंटेनन्स ड्रेजिंग पळय जाता ते almost 10 to 12 million metric cubic meters of silt पळय आहा ते डिसिल्ड जातलो. तितून कितें जाता आमचे सी बेड पळय आसा ती काबार जाता आनी इरोजन जाता. इफ यू सीन खारेवडो बीच पळय आसा ती 1 किलोमीटर लेंथान आशिल्ली, आयज ती काबार जावन 30 मिटराची बीच ना. तशेंच करून फुल साउथ पळय आसा इट इज इफेक्टिंग द एंटायर कोस्टलाइन ऑफ गोवा. फिशरीज तो यू डोंट इवन टॉक. Coastline means the entire tourism will be the coastline is getting eroded because of this dredging which is taking place in large scale. Thereby marine life तुका काबार जाता. So this is an all round destruction for because आमची जी व्हडली ते कॅप्साइज वेसल येवपाचे आहा तेंचे ते इंजिनान आमी पळय तिसरे वाटाले once upon a time. आयज ते तिसरे दिश्टी पडना. हे कित्याक लागून जाला? कित्याक more powerful engines are being used. So subsequently this is a dead end for people of Goa. And in fact they have said when even this COVID virus there is a Manipur judgment in 2020 where they are saying destruction of forest leads to all these pathogens malaria dengue because we are destroying we are entering into the forest areas and that's how all this virus is entering there. So all these things the government has to see. Jenna UNESCO site World Heritage site asa jori te tumi destroy korpak lagale and jenna scientist म्हणटा गोंयांत की by 2050 major cities will be underwater in Goa and तुम्ही जरी वेस्टर्न घाट डिस्ट्रॉय करपाक लागले पणजी also भगवान महावीर वायल्डलायफ सेंचुरी काबार करपाक लागले मोले वायल्डलायफ सेंचुरी काबार करपाक गेले. हे आमचे गोंयचे फ्युचरान जातले कितें हे सरकारान म्हाका दिसता सिरियसली घेवचेच पडटले. एनवायरमेंट कॅनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड only for 1 or 2 chronic capitalist friend at the cost of Goa's environment and abuse. इतले आमी सरकाराक सांगपाक सोदता. आणि हे we have seen several agitation in the past. We have seen जुवारी agrochemical metastream जायते agitation पळयलेले आसा. ते agitation सरकारान आयकला. सो तुम्ही लोकांचे आयकोया आमी सरकाराक विनंती करता. एक दिसता की तुम्ही कितले भोवमान मानता गव्हर्नमेंट तुमकां आयकोवचें ना. आतां म्हणटा सगळें तांचो हे पळयलो
तांची करड्यो पळयल्यो किंवा तांचो वागपाची पद्दत पळयली जाल्यार तुमकां गव्हर्नमेंट आयकोपाचें ना. सो कितें कायदे ना जाल्यार पसून दे वील चेंज द एक्ट. सो आतां दोन अजेंडा काडटा जाल्यार एक लीगल बॅटल, सेकंड बॅटल ऑन द स्ट्रीट्स. सो हे पयलें लीगल बॅटल तुमी करपाक तयार आहात कितें कशें? Oh, actually, in fact, we have just challenged the birth expansion plan. आता हालीत EC grant झाला last year for 5A and 6A. तिथून ऑलरेडी आम्ही NGT चॅलेंज केलेले आसा. आणि हालीत EC grant झाला for capital dredging in MPT. ते आम्ही in the process of challenging. So, but खंय ना खंय म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी हे चिंतचे पडटले की अनफॉर्च्युनेटली वी आर डिवायडेड इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, सगळे डिविजन आसात. पण खंय ना विथ आणि ताजे एडिशन म्हणते वीक ऑपोजिशनय आसा. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता लोकांनी कन्सर्न सिटीजनांनी हे चिंतचे पडटले की पोल्युशन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय नॉट ओनली पीपल लिविंग इन द पोर्ट, बट दिस विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ओवर गोवा. बिकॉज 2.5 मायक्रॉन पळय आसा तो कॅन्सरस आसा आणि तो इट्स नॉट विजिबल. तुका डायरेक्ट तुका लंग्सान वचून तुका तो इम्पॅक्ट आसा. सो अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव सीन स्टडीज ना बिकॉज ऑफ पोल्युशन हार्ट डायबिटीज कॅन्सर येत आसा. सो म्हाका दिसता जेन्ना आमी इतले शिकता तितले आमकां जाणवाय आसपाक जाय आणि ते राखपाचें काम म्हाका दिसता गोंयकारांनी करचें पडटलें. आणि ह्या कारणा खातीर तांकां भायर येवन आमकां सांगात दिवचें पडटलें कित्याक एक्झॅक्टली तुमी करतले हय वी विल नाव गो बॅक टू द ड्रॉइंग रूम and we'll have to discuss a plan because allowing this will be a catastrophe for the state of Goa. And if this catastrophe the government does not understand, then ultimately the opposition, the civil society has to step up to make them realize to save Goa like they have done in past agitations, so that our future of Goans are survived. So ह्या ताजेर आमी ही हांगा चर्चा करूया. एक म्हणटात ते एक कोलाचो जर कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक लागून जर एक्सपान्शन आसना जाल्यार ते गोंया खातीर वायट हे कोणी सांगतलो. कारण आतांच जर आमचे मुरगांव गेल्यार थंय जे भुरगीं जातात ती श्वास घेवपा सारके सक्षम आसात काय कितें हो प्रश्न पडपाक लागला. म्हणटा तशें कोवीड जाता सगळ्या काय आउटब्रेक चड जालो तो मुरगांव तालुक्यांत जालो. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार कोल हो आमकां मान हे सगळ्याक खबर आहा. सो आतां तो कंट्रोल सीएम म्हणटा की ते वाटचे ना म्हणजे सो हे सारकें जातलें काय जावचें ना हे हाचेर जर कोणाय जर लक्ष दवरपा जाय ते आतां तशें आमी गोंयकारांनी दवरचें पडटलें. आनी ताका लागून जर हो जर प्रोजेक्ट गोंयच्या हिताचो ना, गोंयकाराच्या हिताचो ना जाल्यार ताका तो ओपोज करपा खातीर फकत थोडे NGOs किंवा पॉलिटिशियन्स आनीक जे कन्सर्न जे आसात त्या रस्त्यार येवपा परस म्हाका दिसता आतां सगळे गोंयकारांनी रस्त्यार येवन हे हाजेर एक सोल्युशन काडूंक पडटलो. इतलेच म्हणटात आमी ही चर्चा सगळ्यात देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. गोंयचो आवाज खबर